Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Lipuraulolia Deva Undya Sorya Rupa Liplolia Tuka Purnipa Urtau Bukti Pona Tuka Undita Lipuraulolia Deva Undya Sorya Rupa Liplolia Tuka Purnipa
सोर्या तुका लिपलोल्या तुका पोलिपा पोरता मोठीपणा तुका भूमिका लिपून रावलेलो देव आमचे कडल्यान देव केन्नाच लिपना पूण ताचे दिसणे लिपून आसा उंड्याच्या रुपान ह्या वेळार आमचो देव आमचो सोमी एके भाशेन लिपला लिपून रावलेलो देव आमचे पासत आपणाकूच उक्तो करता. God never hides, but in a way He's hidden in the most blessed sacrament, in the species of bread, and the God who is normally hidden or not seen makes himself present for us. From unseen he becomes seen, and we can see him in the most blessed sacrament. Here he is, right in front of my eyes. O पळे तुजो देव भोव पवित्र साक्रामेंतान आजीर जाला. तुका दिसती पडटा तुजे पासून सोम्या हे सांजे तुज्या पांयाशी आमी आयल्या. आमचे सगळे तुज्या पांयाशी दवरूंक. We are back at your feet, Lord, this evening, with all that we have, with all that we experience. With all our thoughts and desires. आमची सगळी चिंतना आमचे आवडे घेवन दुनिया तुज्या पांयाशी आमी आसा. तुका नमस्कार करूंक, तुका पोरनीपाट करूंक, तुजें वंदन गावंक. We adore you, Lord. We worship you. Accept our humble adoration. आमची खालती मागणी आनी आमचो खालतो नमस्कार मानून घे दुनिया. सगळे खालतीकायेन, सगळ्या मोगान, in all humility and in love, we worship you. तकली बागावन ह्या वेळार दुनिया तुका आमी नमस्कार करता. देवाची तुस्त आमच्यान उतरांनी करूंक जायना. देव आत्मो. ह्या देवाची आमी सेवा करता. सेवा करतल्यांक सोंपेपणाची भासावणी ना. Those who serve him, they are not promised an easy life, comfortable life. Rather, a challenging life, आव्हानिक जीवित, भावार्थाचे आव्हानिक जीवित. भावार्थाक आयलोले आव्हान
the challenge of faith spreads into daily life too. हें आव्हान आमच्या जिवितांत आसा आनी ह्या आव्हानाक फुडो करूंक he says endure, धीर राव आनी तूं सोडवण जोडटलोय. Endure and you will be saved. Oy दुनिया, धीर रावूंक तुकाच आमी दिनवासतांव नमस्कार करता. देवाच्या पवित्र आत्म्या, आमी तुका बोजतांव आनी नमस्कार करता. देवाच्या पुता, आमी तुका नमस्कार करता आनी बोजतांव. आमचो नमान मानून घे. ही बोजवण चलता आसतना म्हजे फाटल्यान तुमी सगल्यांनी म्हणूंक जाता ते भाशेन प्रयत्न करचो. तुझे हात उबारून व तुझे हात जोडून, दिमीर रावून व उबी रावून ह्या सुम्याक नमस्कार कर. Spirit of God, we worship you. सगळीं गावया. Spirit of God, we worship you. Spirit of God who comes from the Father and Son. Spirit of God who comes from the Father and Son. We worship you, we worship you, we worship you. We worship you, we worship you, we worship you. Son of the Father, we worship you. Son of the Father, we worship you. Son of the Father who takes away the sins of the world. Son of the Father who takes away the sins of the world. We worship you, we worship you, we worship you. We worship you, we worship you, we worship you. God the Father, we worship you. God the Father, we worship you. God the Father who created us out of love. God the Father who created us out of love. We worship you, we worship you, we worship you. We worship you, we worship you, we worship you. We worship you, we worship you, we worship you. We worship you, we worship you, we worship you. देवाच्या पवित्र आत्म्या, या वेळार आमी आसाव तो जागो तुझ्या आसण्यान भर. Fill this place with your presence, Lord. Come, Holy Spirit,
Fill the hearts of your faithful and kindle them the fire of your love. जेजू तुझ्या मुखार आमी आसां तेन्ना हो वेळ तुजे बरोबर सारूंक तुझ्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. तुझ्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमकां जळोव. ये पवित्र आत्म्या आमचेर तुजी कृपा ओतय. Come, Holy Spirit, fill us with your grace, that we might be what we are, as and how we are before our Lord. जशी आमी आसा तेच भाशेन आमच्या देवा मुखार आमी रावूंक आमकां तुजे कृपेन भर. ये पवित्र आत्म्या Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, Come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. 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 Come, Holy Spirit, open my heart. Come, Holy Spirit, help me to open myself before my God. हे पवित्र आत्म्या म्हजें काळीज उगड. हे पवित्र आत्म्या म्हज्या देवा मुखार म्हजें काळीज उगड. भावार एक आव्हान. My faith is a challenge, and to live my faith is a greater challenge. हो भावार जिवंक त्याहून व्हडलें आव्हान. ह्या आव्हानाक फुडो करता आसतना जायते तरेच्यो घडयो, जायते तरेची परिस्थिती ह्या वेळार दुनिया
म्हजो भावार जियेता आसतना म्हजी परिस्थिती कसली, कसल्यो घडयो म्हज्या मुखार उब्यो जातात, कितें म्हाका सकयल उडयता, कितें म्हाका फाटीं काडटा. हो म्हजो भावार जियेता आसतना कितें म्हाका सोतायता, ओ कितें म्हाका हालयता धुलयता. ह्या वेळार आयच्या दिसाक दुनिया तुजे मुखार मांडूंक सोदता. आय वॉन्ट टू प्रेजेंट बिफोर यू लॉर्ड all that shakes me, all that troubles me. Lord, I want to present before you how I am, my situation. Here I am, Lord. Lord, as I hear the reflection, as our brothers help us with few reflective words, help us to connect. Help me, Lord, to connect. हे म्हजे भाव आपल्या तोंडांतल्यान तुजी उतरां जेन्ना उलयतात, म्हज्या जिविताचो भाग म्हज्या भावार्थाक लावंक म्हाका फावो कर. एन्ड्युअर, थीरपण, थीर राव. उणें जाला म्हज्या जिवितान. आय एम लॅकिंग इन एन्ड्युरन्स, लॉर्ड. आय फेल. हियर आय एम. हियर इट इज वाय. आयज म्हजेरूच नियाळ करून हांव ह्या संवसाराक जावं ते म्हजे फामिलीक, म्हज्या कामार, म्हज्या इश्टाक, म्हज्या सांगात्याक, लोकांक वो सरकाराक हांव एक मोगाचो मनीस हो एक घातकी जाला काय. म्हज्या घरांत म्हज्याच भावाक, भयणीक, आवयक, बापयक वो भुरग्यांक हांव नाडटा काय. म्हजे पेरंट्साची प्रॉपर्टी, भांगार हाची म्हाका आस जाला काय. तांचेर आसा ती ठेवतात म्हजेर विश्वास. तो विश्वास मोडूंक हांव वावुरता काय. एक घातकी पूत कसो ओ एक घातकी धू कशी हांव जियेता काय. म्हज्या इश्टा बरोबर तांकां फुलोवन, तांकां बुलोवन, तांचो विश्वास जिखून घेवन तांकांच घात करूंक हांव सोदता काय. तांकां ताळणेर हांव उडयतां काय. तांचे पयशे घेवन तांकां हांव नाडटा काय. सरकारा मुखार इनकम लिपोवंक टॅक्स भरूंक पडटा म्हूण सरकाराकूय हांव
घात करता काय? विश्वास भोव मोलादीक. चिकून घेवपाक जायतो वेळ लागता, पूण तें तुटोन वचोंक कांयच वेळ नाका. आयज सरकार पासून एक घातकी जाला काय? इलेक्शनाच्या टायमार लोकांचो विश्वास जिखून हाडटा, जिखून घेता. पूण आयज ह्या पॅन्डेमिकान सरकार खरेंच आमकां आपलो आदार दिता काय? COVID-19 रिलीफ फंड हो जे कोणाक गरज आसा तांकां मेळटा काय? वो गरज ना त्या मनशाच्या बोल्सान ते वयता काय? मोगाला बापा, आज म्हजेरच नियाल करूंक तूं म्हाका आदार दी. हांव एक बरो मनीस, वो एक घातकी. जिवितांतले वादळ मारता, वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. दर्या होडे आदार आमचे संवसार म्हाका रोयला तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. Betrayal. When a betrayal occurs, there are two sides to it. The person who has been betrayed and the person who betrays. Forgiveness plays a big part. Asking for forgiveness and forgiving. The person who has betrayed, when asking for forgiveness, he or she may find it's very tough, very difficult to ask for forgiveness. Why could this be? This may be because the person whom you have betrayed is suffering emotionally. He or she is hurt, sad, confused. Why this person who I have placed so much trust in has betrayed me? This person may also be thinking about revenge. May also be thinking
or staying away from you, keeping a safe distance from you, ignoring you. These could be some of the main reasons why asking for forgiveness is very difficult. How could we make it easier? By apologizing to the other person, admitting our mistakes, accepting that what we have done is wrong, accepting that once I have done this mistake, I will not do it again. When it comes to the person who has been betrayed, it may be sometimes very difficult to forgive. Even if that person has not asked for forgiveness. In such moments, we need to pray to God, ask Him to help us to forgive, because the person who has betrayed you may be suffering from the insides. Leave the past away. Forgiving will only bring us closer to God's mercy. Remembering the words of the powerful prayer, Our Father, forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Moja madya gunyau porta tenna moja adara kupau moje brodi nirbol zata moje isht mitra mata sota tenna moja adara kupau विश्वास ट्रस्ट जेन्ना कोण आमचो लागशिल्लो आमचो विश्वास मोडटा तेन्ना आमकां जण एकल्याक खबर आसतली कितली दूख भोगता ती. When someone breaks your trust, you know
that you cannot forget what that person has done. पण जेन्ना एक मनीस आपली चूक मानून घेवन तुजे लागीं बोगसोणें मागता, तेन्ना म्हाका कितें दिसता काय, त्या मनशाचेर परत विस्वास दवरचो काय त्या मनशाक आनीक चान्स दिनासतना पयस करचो. बोगसोणें सगल्यांक फावो, जोरी कोण खऱ्या काळजांत आपली चूक खालतिकायेन मानून घेता ताका बोगसोणें फावो. तेच परी ताका आमचो विस्वासूय फावो. ताका आनी एक चान्स दिवंक आमी फुडें सरूंक जाय, कारण आदां इवेन पातक केलें, सगळें बरें आसलें, देवान तांचेर विस्वास ठेवलो आनी तांकां सगळें बरें दिलें. पूण एक तें फळ खायनाका म्हूण सांगून तांचेर विस्वास दवरलो. सोरपाचे ताळणेन तांणी तें फळ खालें आनी देवान ठेवलेलो विस्वास एका खिणा भितर मोडलो. पूण ताणें चूक मानून घेतली तेन्ना देवान कितें केलें, काय बरो सोबीत संवसार तांकां राखूंक दिल्लो, मनशांक राखूंक दिल्लो. पातक केल्या उपरांत लेगून देवान तो आमकां आजून दिला. देवान आमकां आनी एक चान्स दिवंक ना काय, दिला. देवान आमचेर विस्वास दवरूंक ना काय, दवरला. आयज पर्यान दवरला. पूण हो विस्वास हे फावटी मातसो वेगळो. देव आमचेर दोळो दवरून आसा. आमकां पातकाची खास्त तो दितलो, मोर तोच आमची जोडटी घेतलो. तेच परी आयज आमी आमचेर आमचो विस्वास जे कोण मोडटात आनी आपली चूक मानून घेवन परत आमचेशी येवंक सोदतात, तांकां आमी भोगसून तांचेर परत विस्वास दवरूंक जाय. तांकां आनी एक चान्स दिवंक जाय. पूण देवान केलां तशें तांणी परत वायट मार्गार वचना जावंक, तांकां शिडकावंक आनी तांचेर आमचो मोगाचो दोळो दवरून आमी तांकां विस्वासान परत वेंगूंक जाय. जेन्ना कोश्ट म्हजेर येता
मुजेर येता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव कोण मुजेर लढाय मांडटा आनी मोजी जोपी देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव Endure. धीर राव. भावार्थ हाल्ला, विश्वास धरला, धीर राव. Each one of us at different times might have gone through one of these experiences, or maybe all types of experiences. An experience of betrayal, experience of forgiveness, experience of trust. ओय, ह्या अणभवांतल्यान केन्ना तरी आमी गेल्या आसतल्याच. घात, घुडे घात करपी कसो ओ घात घेवपी कसो. बोगसणे मागपी कसो ओ बोगसणे दिवपी कसो ओ बोगसणे घेवपी कसो. विश्वास धरपी कसो, विश्वास तोडपी कसो. ह्या सगळ्यान शेवट कितें, परिणाम कितें, आतां फुडें कितें, वॉट नेक्स्ट, may be a question to be answered, may be a question that has no answers, may be a risk to be taken, may be a lockdown, shutdown, no more, anik naka, puro, bond kor, sopoi. आणि ह्या सगळ्यान तुजेर परिणाम कितें? What effect does it have on you when you decide to shut down, forgive no more, trust no more? So that you are not damaged, so that you are not troubled forever. Endurance is the word. Endure. तूं साणो ना जावंक, तूं दुखोव ना जावंक, तूं तोडून मोडून पडो ना जावंक, धीर राव. Endure in the love of God. देवाच्या मोगान धीर राव. Endure in the faith in the Lord. जेजूचेर भावार्थान धीर राव. Endure in hope. बरवसो सोडिनाका. कित्याक आयज जें दिसना
फाल्यां तुजे मुखार उबें जातलें. Endure and you will be saved. Thir राव, सोडून सोडटोय. शुभ वर्तमानान जेजून आमकां उगडास केला. जेजू आमकां उगडास करता. म्हजेर भावार्थ थेवताय देखून तुज्या प्रमाणीकपणाक लागून तुजींच, तुजी घरचीं, तुजी इश्ट मित्रां, तुजे फामिलीचे वांगडी तुजेर आड वेतले, तुका धरून दितले. जांचेर तूं विस्वास थेवताय ते तुजो विस्वास मोडटले, तोडटले. जांचेर तुजो भरवसो आसा तेच तुका फटयतले, नाडटले. हें सगळें जाता तेन्ना yes, in the gospel Jesus reminds us, or in fact he tells us that there might be times when your own will put you down, when those whom you have trusted will backstab you, betray you, when those on whom you depend get you caught, or those with whom you live your faith ditch you. What is it that happens to you? Or what is it that God wants to happen to you? He wants you to stand firm. He wants you to endure. Thirrao. The Son of Man must suffer many things, and be rejected of the elders and of the chief priests and scribes, and be killed. And after 3 days rise again. Be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. Thou savest not the things that be of God, but those that be of men. If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels. And then he shall reward every man according to his works. Verily I say unto you, there be some standing here who shall never taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Endurance आमच्या जिवितांत गरजेचें. आमी म्हणटा कोंकणी भाशेन थीरपण. आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी हें थीरपण घडीक विसरता की देव आमचे सगळे आजून पर्यंत हें थीरपण दाखयत आसा. आमी घडीक देवा सोशिली
जायते पावटी पयस पयस वेता, देवाक आमी विसरता, देवाचेर आड उलयता, देवाचेर आमी गुणगुणटा, देवाक आमी अनुपकारी जाता. तरी पूण देव आपलो स्वभाव आमचे सवें बदलिना. देव आमच्या सांगाताक सदांकाल थीर रावता. आमकां आपले रुचणेक तो विंगेन दवरता. बासायल्ली आपली रोचना तिचो मोग करूंक हो देव आमकां सदांकाल आमच्या सांगाता दर घडयेक, दर दिसाक, दर एक खूण आमच्या सांगाता तो सारता. पुलीस आमी उदीक आनी उदीक ताका थीर रावूंक तो आमकां उलो करता. जायते फावटी म्हज्या जिवितान कुडीक विस्वास हांव सोडून दितां. कुडीक म्हज्या जिवितान अनुपकारपण हांव दाखयतां. जायते फावटी कुडीक गुणगुणून हांव देवाक विसरूंक सोदतां. पूण देव म्हाका सोडूंक वो म्हाका विसरूंक वो म्हज्या सवें अनुपकार जावंक म्हाका सोयगूच दिना. म्हज्या फाटल्यान, म्हज्या मुखल्यान, म्हज्या जिवितान तो रावूंक सोदता. आमकां ह्याच बोरवोशान हो देव दर दिसाक जागयता. ह्याच भावार्थान दर दिसाक दर एक कोणीन आमकां देव चलयता. दर एक वेळ आमकां देव बरेपण आमचें सगळें दाखयत आसा, आजून दाखयता. कितलो ताचो तीर मोग, हें तीरपण ताचें आजून पुत्यान आमचें सगळें आसूंक तो आमकां एक देख कशी जाता. हांव मनीस ओस्कोत म्हणून जायते फावटी हांव घोडे निबार दितां. हांव ओस्कोत म्हणून जायते फावटी देवाक विसरूंक आनी ताका अनुपकारी जावंक घोडीक हांव जायते म्हजे सगळें सोयीक आसात. जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका विसरत जाल्यार पुर्यान एक आवय आपल्या भुरग्याक पुत्यान विसरत जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकां विसरचो ना. हें जावन आसा त्याच बापाचें तीरपण आमचें सगळें. He doesn't want to forget us. He doesn't want to leave us. He doesn't want to say that I want to go astray from you. Rather, it's the other way around. For such a God, for such a person, for such a divinity, can we say, Lord, we are the ones who have faltered? Or can we say that we are blessed to have such a divinity who always endures to win us, who always makes efforts to get us back to Him? It is His enduring love for us. देवाक आर्गां, कित्याक आजून पर्यंत तोच देव आमचें सगळें हें तीरपण दाखयता देखून. विश्वासी देव आमचो, थीर देव आमचो, आमचें थीरपण, आमचें विश्वासीपण तो मानून घेता. आमच्यो चुकी तो बक्षिता. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दिता. पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आमकां दिता. हेंच देणें आमकां मागुया, विश्वासान मागुया, खालतीकायेन मागुया. The blessing of the Father, gift of grace and love, the promise of the Savior for power from above. Oh, wondrous gift that's given
for confidence and mission. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, breathe on me now, so alive, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now, light of life, come ignite my longing heart. Spirit of God, breathe on me now, so alive, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now, light of life, come ignite my longing heart. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. Come, Holy Spirit, bless us. बापा प्रितीच्या तुजो आत्मा आमचेर ह्या वेळार देवय. तुज्या आत्म्याची आमकां गरज, तुज्या आत्म्याची आमकां गरज दुनिया. जे अणभव आमी भोगल्यात तातूंत आमी पडना जावं, थीर रावूं. जे आमच्या जिवितांत घात आमकां मेवल्यात, the betrayals that we have experienced, let them not pull us down. We need your Spirit, Lord. तुजो आत्मा आमकां ह्या वेळार दी दुनिया भोगसूं. जे कोण आमचेर चुकल्यात भोग करून, जे कोण आमकां अविस्वासी जाल्यात, जे कोण आमकां घात करून गेल्यात, help us, Lord, to forgive. Give us your Spirit, Lord, at this moment. Fill us with your Spirit. Give us your Spirit, Lord, to relearn, to trust again. Help us, Lord, with your Spirit. Fill us with your Spirit, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. 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 Holy Spirit, come with your fire. दुनिया ह्या वेळार म्हजे हात उक्ते करून Holy Spirit, come with your fire. तुजे लागीं मागता, तुज्या touch us, Lord, touch us. आमकां तुजो हात लाय, म्हजें काळीज तुज्या हातांत घे दुनिया. Lord, heal the heart
बदलाय दुनिया बॉक्सिंग म्हाका शिकय दुनिया teach me to forgive teach me to trust help me not to remain fallen सदांच पडून रावंक म्हाका दिनाकाय म्हज्या हाताक म्हाका सावड तुजो हात म्हाका लाय Come Holy Spirit Come Holy Spirit fill the hearts of your faithful Lord heal me Lord heal me Lord heal me Lord touch me give me your spirit strengthen me म्हाका गोड कर म्हाका तुज्या बळान भर दुनिया तुजो आत्मा म्हजेर देव तुज्या आत्म्यान हांव बक्षितलो तुज्या आत्म्यान हांव Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. 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 तुझा आशीर्वाद आमकां दी दुनिया तुझा आशीर्वाद घेवंक आमी आशेता तुज्या आत्म्याचो आशीर्वाद आमचेर येतोय दुनिया तुका आमी दिनवासता कित्याक तूं आमकां आशीर्वाद दिताय म्हूण आमी सोत मानता तूं आमच्यो चुकी बक्षिताय म्हूण आमी सोत मानता तूं आमकां विस्वाशी रावताय देखून तुका आमी दिनवासता तूं नव्यान आमचेर तुजो विस्वास दवरताय यू ट्रस्ट अस लॉर्ड देखून तुका दिनवासता
आमचे हात ह्या वेळार उगडून दिमेर रावन तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाल्या. भोर आमकां तुज्या मोगान बापा, भोर आमकां तुज्या मोगान. जेजू, भोर आमकां तुज्या मोगान. पवित्र आत्म्या, भोर आमकां तुज्या मोगान, तुज्या विश्वासान, तुज्या भोगसुण्यान. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां काळ्यांत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. And lift the dark clouds of doubt and unbelief. Shine upon my soul now, for by your rays I see. Clear grows the deeper the love of my Redeemer. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, breathe on me now. Souls of light, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now. Light of light, come ignite my longing heart. The blessing of the Father, gift of grace and love. The promise of the Savior, for power from above. Wondrous gift that's given for confidence and mission. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, breathe on me now. Souls of light, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now. Light of light, come ignite my longing heart.